What is your ruling on that? कला आणि संस्कृती तसेच खेळा मंत्री गोविंद गावडे चारूय वाटांनी टिकेचो धनी थारला। पहिलीच कला अकादमीचे रिपेराचे टेंडर काढी नासतना केल्ले काम, तातूंत जाल्ल्या भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि आता भर म्हूण काय कितें ओपन एअर ऑडिटोरियमाचो कोसळिल्लो स्लॅब। एके वटेन कला अकादमीचे आरोप अजून सोंपच नात, दुसरे वटेन नॅशनल गेम्साची कथित गुड्डुलसावांचे आरोप परतून ब्रेस्तारा विधानसभेत गाजले। या सगळ्या बोवाळात गोविंद गावडेचो पारंपारीक राजकीय विरोधक मोगोचो सुदीन ढवळीकारान मात कांयच थेट भाष्य केल्लें ना। सुदीन ढवळीकाराक कॅबिनेट बैठकीत गोविंदान गाळी घाल्यो म्हूण फाटले एका तेंपार प्रकरण बरेंच गाजिल्लें। आता गोविंद सगळे कडल्यान चक्रव्यूहात अडकला आसतना सुदीनान संयमाची सावध भूमिका घेतल्या। अटल सेतूचे बाबतीत मात मंत्री गोविंद गावडेच्या वक्तव्याचेर सुदीनान आपली भूमिका मांडली ती अशी। मेंटेनन्स आसा आणि टॉपमोस्ट कंपनी त्या कामाचे मेंटेनन्स करता। पण सर एक मंत्र्यान जर अशें म्हणप की बाबा हे हजारांनी जो ताजो प्रश्न आसा, जो ताजो प्रश्न आसा, हांवें पयलींच सांगलां की त्या हेचेर म्हाका कमेंट करपाचें ना मंत्र्याचे हेचेर। पूण त्याच बरोबर जे अटल सेतू आसा इट इज वन ऑफ द टॉपमोस्ट प्रोजेक्ट इन गोवा आनी म्हाका दिसता त्या प्रोजेक्टा तशें कांय जावचें ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।